पावसाळो वर्साच येता तशेंच PWDची घाळपणाय आता वर्सुकी जावन रावल्यात। काणकोणा आगस माशेल लोलया वाठारात PWDचे कृपेन वायट गत जाल्या। सगळी गटारां तुंबल्यात, जाका लागून पावसात रस्त्यावयल्यान व्हाळ व्हांवताना दिसपाक लागल्यात। पळयात आमचो देविदास गांवकर दाखयता PWDची नियोजन नाशिल्ली कामां। जेन्ना खंयचेय पंचायत आसता किंवा म्युनिसिपालिटी एरिया आसता त्या वेळाचेर गटारां निवळ करप किंवा उदक किंवा बाकीचे सगळे प्रायमरी सुविधा दिवपाचें काम पंचायतीचें आसता। पूण दुर्दैव अशें की कांय कडेन पंचायती हे सुशेगाद न्हिदलेले आसता, कांय कडेन कामूच करिना जाल्यार कांय कडेन जेन्ना लोक इतर काम करता किंवा रस्त्याच्या बाजून काम करता त्या वेळाचेर थंयसर वाट जाय किंवा रस्तो जाय अशा तरेचें प्रोविजन करून ते घेवन वयता। पूण त्या वेळाचेर रस्तो एमर्जन्सी जाय म्हणून गटारां पुरयतात, पूण ती काम सोंपल्या उपरांत ती आसा ती गटारां परत जाग्यार घालून सिस्टमॅटीक करप म्हणजे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटात की ती प्रत्येकाक आसपाक जाय। तशा तरेची रिस्पॉन्सिबिलिटीचें प्रकरण सद्या आतां लोलये पंचायतीच्या हांगासरल्या वार्डान आयिल्लें आसा। सद्या हांगासर परिस्थिती अशी आसा की बऱ्याचशा जाणांनी आपापली कामां करपा खातीर रस्त्याच्या सायडीन वेगवेगळ्या पद्दतीची कामां सुरू केली, पूण त्या वेळाचेर जें काम करपाक जाय आशिल्लें खास करून गटारां परत जाग्यार घालपाक जाय आशिल्लीं ती केलीच ना, तशीच सोडली। आनी ताका लागून जेन्ना जेन्ना हांगासर पावस येता त्या वेळाचेर हांगासर रस्ते बुडटा आनीक भुरग्यांक त्याच बरोबर टू व्हिलरां गाडी चलोवपाक तर सामकीच विठामणां जाता। आनी विशेष गजाल म्हळ्यार जेन्ना आमी गटारां बांदता त्या वेळाचेर सकयल जेन्ना भाग आसता उदक ज्या एकठांय येता त्या वेळाचेर स्पेशल इंटरनल पायपींग करून तें उदकाचें प्रोविजन करपाचें आसता। पूण दुर्दैव आमचे इंजिनियर्स आनी त्याच बरोबर काम करणारे मनीस आसता ते फॉर्मेलिटी म्हणून काम कंप्लीट करता, पूण त्या कामाची मॅनेजमेंट कशी जातली आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व कसो जातलो हाजे कडेन तर अजिबात लक्ष दिना। आनी ताका लागून वचत थंय लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे खर्च करून गटारां बांदून सुद्दां रस्ते उदकामळा बुडटा। ही परिस्थिती सद्या आतां आयज आमकां लोलये पळय पंचायतीच्या भागान वेगवेगळ्या कडेन दिश्टी पडटा। हातूंत फक्त अशें जालां कालगी मारली दुसरी सायडीक रस्त्या एक सायडी आसा, दुसरी सायडी पळयत जाल्यार कालगेच ना, लोकांनी थंय सगळ्या रस्ते आडोवन दवरल्या पळय। पूण हांगासर जी वालती आसा कालगी पॅक करून उडयल्यात, कालगी पॅक जाल्यात त्यो सगळ्यो कोणी काडल्यात? कालगी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पॅक जाल्यात आनी सगळी वाटेची उदक थंय एक कडेन आणून सोडटली वतली खंय तें? आतां सद्या उदक तें देवालया वाठारांतल्यान सोडटा हें पळय प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्यान। ओके, काय तूं वेवस्था केली ना हाणें कळ्ळें न्ही? PWDन तशी कांयच वेवस्था केली ना, फक्त काय तितली करपाक केलां आनी PWD आपल्याली काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता। पूण हांगा मेजर पावस पडल्यार प्रॉब्लेम काय मातसो? मेजर पावस पडल्यार प्रॉब्लेम जाता, आज खूब पडलो न्ही पावस आनी आतां ते ऑन दी स्पॉट काम केलें म्हणून हें जाता। लोकांनी पळय थोड्यान आपल्या हें बी तशें दवरलां। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।